17 एप्रिलाची घडणूक. तिळामळ केपें आंबे काडून गेल्ले कडेन शॉक लागून एके बायलेक मरण आयिल्लें. लोकांनी सुवातेर वचून पळयलें तेन्ना वायरी सामक्यो सकयल लांब जाल्यो. कांय कडेन जाल्यार वायरी सामक्यो 3 मिटरांकय सकयल देंविल्ल्यो. ह्या प्रकारावेल्यान लोकांनी वीज खात्याचेर फोग काडिल्लो. वीज खात्यान आतां कामाक हात घातला. नमस्कार. आयज आमी तिळामळ ह्या गांवांत पाविल्ले आसा. फाटल्या काही दिसां पयलीं एक दुख्खेस्त अशी घटना आमी ह्या स्थळार थंय जाल्ली आसा. एक बायल मनीस आमी काडपाक गेल्ली आनी जी लेवल केवीची वायर आसा ती खंय तरी 3 मिटराचे सकयल आशिल्ली. त्या कारणान तिजो ताबो वाजेर पायपाचेर सुटला आनी त्या वायरीक लागून तिका बाबडे आगताक मरण आयलें. आनी ते पळोवपाक गेल्यार जेन्ना प्रशासनाचेर आमी पॉयंट केलो तेन्ना प्रशासनाक आमी नोट केले वायरी सकयल आशिल्ल्या कारणान त्या खातीर खंय तरी ही जीव हानी जाल्या. मागीर खंय प्रशासन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हांगा पावून ही वायरीचो आमी फाटल्यान पळयता हो खांबो जो खंय तरी न्यू बांदिल्लो आसा आनी ताचे फाटल्यान आनी 3 खांबे आसा. हीच वायर आमी पळयल्ली. आमी न्यूजान दाखयल्ली तेन्ना ही वायर 3 मिटराची आशिल्ली. आतां खंय तरी हे ट्रॅजीक एक्सिडेंट जाला म्हणून ही वयर काडल्या आनी ताचे फाटल्यान आमी 2 खांबे पळयतात. थंय खंय तरी वयर काडपाची गरज आसा आनी थंय वायरी सामकी सकयल देंविल्ली आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जेन्ना खंय असले इन्सिडेंट्स घडटा तेन्ना जागी जाता काय कितें अशें लोकांनी प्रश्न केल्लो आसा. आमी फाटल्यान पळयता हे सगळे झूप आशिल्ले. जेन्ना तिका उज लागलो तेन्ना हे सगळे शॉक आयलो तेन्ना सगळ्या हांगा उज लागलो आनी सगळे करपून गेले. आनी मुखार तशें पळयता थंय झूप आसा. थंय आनी कोणी मनीस पावला. थंय आंब्याची झाडां आसा. थंय आनी हानी जावपाक शकता आनी हानी टाळपाक लागून सरकारान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हे एक बरें पावल उबारिल्लें आसा आनी हो एक खांबो चेंज केला. तशेंच ते 2 खांबे चेंज करपाची मागणी सरकारा कडेन लोकांनी केल्ली आसा. आनी हांव अक्षय सावड्डेकार, पुडंट मिडिया खातीर हो स्पेशल रिपोर्ट तुमचे मुखार घेवन आयिल्लो आसा.